सुभाष भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुभाष भाई जिंदाबाद, सुभाष भाई जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। सुभाष भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आता आम्ही असा सांगे मतदारसंघात आणि आम्ही सध्या डेट विथ कॅन्डिडेट असा आमच्या वांगडा कॅन्डिडेट असा भाजपचो सुभाष फळदेसाय. सर वेलकम तुमका. कसो जालो तुमचो प्रचार? एकदम बेस्ट. आनीक आमी ज्या ज्या जाग्यार वतात त्या त्या जाग्यार आमकां ओवरवेलमींग रिस्पॉन्स मेळटा, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स. खंयच्याय पंचायतीन गेले, खंयच्याय क्षेत्रान गेले. आमच्यो 7 पंचायती आसा, ती एक नगरपालिका आसा. ह्या 7 पंचायतींनी आमचो प्रचार जवळ जवळ आज शेवटचो दिवस अशें दिसता आमकां. बारीक कडेन आमी आतां 95% ऑफ दी हाऊस होल्ड्स आमी कवर केल्ले आसात. म्हणजे आमकां आनी येणारे एक 8 दीस 6 दीस मेळटात प्रचारा खातीर आनी ताचो उपयोग आमी गांवांनी परत गाठी भेटी घेवपाचेर करतले. पूण एकूण प्रतिसाद मेळटा तो पळयले जर जायत जाल्यार विजय हो निश्चित आसा. कारण अशे जे ग्रुप्स आसात ते 8 ग्रुप आमी केल्ले, 8 टिमी केल्ल्यो. प्रत्येक टिमीचो एक लिडर केल्लो. तातूंत भितर हांव एक टीम लीड करतालो, सुरेश केपेकर आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य एक टीम लीड करतालो, माजी आमदार वासुदेव मेंगांवकर एक टीम लीड करतालो. अशे साबार आमचे जे लिडर्स आसात ते एक टीम लीड करताले. आनी अशेंच म्हणजे आमी आतां पर्यंत प्रचाराचेर एकूय रुपयो खर्च केलो ना. प्रचार करता आसतना खुबशे कॅन्डिडेटांक 500 रुपया दिवचे पडटा, 1000 रुपया दिवचे पडटा. आमी जे कार्यकर्ते हांगा जमतात ते आमी जेन्ना सुरवात करतात तेन्ना 50 कार्यकर्ते असले जर जायत, सांजचे मेरेन ते 150-200 जातात. आनी प्रत्येक जाण ज्या घरान हांव वता त्या घरान प्रत्येक जाण मनीस तो कार्यकर्तो भायर सरता आनी आमच्या लायनीन भितर जोडटा. सो ओवरऑल पळयले जर जायत ते मना पासून आयिल्ले कार्यकर्ते, एकत्रीत केल्ले कार्यकर्ते किंवा ह्या गांवांतल्यान त्या गांवांतल्यान हाडलेले कार्यकर्त्यांनी ज्या बुथाचेर आमचो प्रचार जाता त्या बुथाचे कार्यकर्ते, मॅक्झिमम ताच्या शेजारच्या बुथाचे कार्यकर्ते, कारण ट्रॅव्हल करता आसतना जातात. पूण दुसऱ्या पंचायतीचे कार्यकर्ते हाडपाचे अशें कांयच ना. जे प्रमुख आमचे कॅम्पेनर आसात ते आमचे एखादे दुसऱ्या पंचायतींतल्यान 4-5 जाण आसतले. पूण जे बाकीचे जे 100, 150, 200 लोक असतात ते त्या बुथावेले असतात. म्हणजे आनी हे एकच जाग्यार न्ही. आनी आमचे ह्या आयज प्रचाराचे जर तुमी पळयले जर जायत जाल्यार 5 रावंड जाले. म्हजो रावंड 1, माजी आमदार वासुदेव मेंगांवचो रावंड 1, सुरेश केपेकर हांचो एक रावंड 1, आमचो बायो भंडारी म्हणून आमचो टीम लिडर आसा, मंडळाचो अध्यक्ष आसा, ताजो रावंड 1, युवा मोर्चा अध्यक्ष आमचो प्रज्योत गांवकर आसा, ताजो एक रावंड. अशे विविध रावंड आमचे जायत आसात. आनी मतदारां कडेन आमी कितें दिवपाक सोदतात आनी आमकां कित्याक वोट मारपाक जाय, आमचे पयलींचो रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट कितें आसा, 2012 ते 2017च्या दरम्यान आमी कसली विकास कामां केलीं, आमी कसल्यो सोशल सॅक्युरिटी स्कीम केल्यो, आमी मानवी विकासा खातीर काम कितें केलें. आनी त्याच बरोबर आमचो फुडलो जो अजेंडा आसा, फुडलें जे विजन डॉक्युमेंट आसा तें आमी क्लियर करतात की ह्या मतदारसंघान भितर आमी कितें करपाक सोदतात. म्हणून तुमी आमकां वोट मारपाक शकता. तुम्ही कितें करपाक सोदता ह्या मतदारसंघात आणि फाटल्या 5 वर्सांत ते जालें ना म्हणटा अशें तुमी? ना, फाटले 5 वर्सांक आमी जी कामां केल्लीं अर्दवट उरलेली आसात. आमी प्रत्येक पंचायतीन एक ग्रावंड करपाचें आमचो संकल्प केल्लो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम सुरू केलें. अनेक ठिकाणीचेर काम जालें. आतां मलकर्णेचो ग्रावंड म्हणत किंवा वाडेचो प्ले ग्रावंड आसतलो किंवा आमचे भाटी हांगा ग्रावंड आसतलो, नेतुल्ले हांगा ग्रावंड आसतलो, GCAचो ग्रावंड आसतलो. आमी गेलो तो कोटाली ह्या गांवांत भितर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसतले. अशें 40 वर्सांच्या नंतर आमी एक तुमकां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान भितरच आमी इतकें व्हडलें काम केल्लें आसा. ज्या 6 ठिकाणाचेर आमचे प्ले ग्रावंड आयले. आमी प्रत्येक पंचायतीक पंचायत घर दिवपाचो संकल्प केल्लो. तातूंतल्यान आमच्यो 7 पंचायत क्षेत्र आसात आनी 4 कडेन आमी टेंडर केल्ले, 3 कडेन आमची पंचायत पूर्णत्वाक आयिल्ले आसात. म्हणजे तुमी पळयलें जर जायत म्हजे नगरपालिका क्षेत्रान भितर सांगें नगरपालिका ही शेवटच्या दर्जाची म्हणजे C क्लास आसा. ताका उत्पन्न कांयच ना. इतके आसतना सांग्यावेली जी म्युनिसिपल बिल्डींग आसा ती आमच्या कारकिर्दी भितर सगळ्यांत टॉलेस्ट आसा आनी तातूंत भितर रेवेन्यू जनरेशन मॉडेल आसात. आमी सांग्यार भितर गेस्ट हावस हाडलें
की सांग्यार हॉटेल्स वगैरे कांयच ना. कोणी आयले जर जाय सोयरे आयले किंवा लग्नाचो समारंभ आसा जाल्यार निवासाची सोय जायना आणि त्या वेळार आमच्या म्युनिसिपालिटीक एक रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल जाता. तुम्ही पहिले जर जाय सांगे भाग वो सादारण ते 150 रनिंग किलोमिटरांचो रोड आमी केल्लो आसा. सादारण 150 crores वी हॅव स्पेंड ओनली ऑन रोड्स. तांचे हॉट मिक्सिंग आसतले, नवे रोड्स आसतले. 120 crores वर्थ आमी कामां इरिगेशनाच्यान केली. आमी सोशल सेक्युरिटी स्किमांतल्यान सादारण 50 crores आमी हांगा ह्या मतदारसंघान भितर हाडले. आमी तुमी पळयल्यार जर जायत एग्रीकल्चरल सबसिडीज फॉर एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स आमी अरावंड 50 crores इन 5 years ओनली इन दी फॉर्म ऑफ सबसिडीज हाडपाक आमी सक्सेसफूल जाले. ह्या मतदारसंघान भितर आमी 7,500 गृह आधार महिलांचे 1,500 सुरू करपाक आमी सक्सेसफूल जाले. अजून पर्यंत तो रिकॉर्ड कोणी मोडलोय ना. म्हणजे गृह आधाराचे जे पहिले 3,000 अर्ज जाल्ले ते सांगे मतदारसंघांतल्यान जाल्ले. DSS म्हणा 4,500 लोकांक बेनिफीट मेळून दिले. तुम्ही लाडली लक्ष्मी 1,800 लाडली लक्ष्मी केल्ल्यो आसात. तातूंत भितर तुमी 1,200 आमचे जे अटल आसरा योजनेच्या तर्फे ST भावां खातीर आमी घर बांदपाची एक योजना आशिल्ली. 1,200 फॅमिलीक आमी हावज रिपेर स्कीम करून दिल्ली आसा, जातूंतल्यान तांकां 75,000 ते 1 लाख 1.5 लाख मेळ्ळे आसात. अश्यो विविध हांव सांगत वतलों पूण कामां सोंपची ना इतके व्हडले केल्या. तुमी म्हाका विचारिल्लें की विजन आमचें कितें आसतलें. आमचें विजन एकच आसा की हांगा FRCच्यो केसीस लॉंग पेंडींग आसात, तो तांचो मूलभूत हक्क आसा तो मेळोवन दिवपा खातीर आमी कार्य करतले. FRC हो नोटिफिकेशन आयिल्लें 2006. आतां पर्यंत ताचें पुराय इम्प्लिमेंटेशन जायना. लेथर्जी आसा, हाचेर आमी उजवाड घालतले. आमचे उगे गांव, आमचे वाडे गांवांत आनी बाकीच्या वालकेणी गांवांत भितर ऊस शेतकरी आसात, तांकां न्याय दिवपा खातीर आमी कार्य करतले. संजीवनी साखर कारखाना ताजे विशयी जे विविध जटील प्रश्न आहात ते आमचे धरणा खातीर जे शिफ्ट जाल्ले धरणाचे पुनर्वसन करता आसतना जे प्लॉट अलॉटमेंट जाल्ले रिहॅबिलिटेशन पॅकेजीच्या अंडर ते अजून पर्यंत तांकां मालकी हक्क किंवा सनद ओनरशीप सनद मेळना. म्हणजे क्लास 2 टू क्लास 1 करून मेळना. तांचे प्रश्न हे सोडोवपाचें आमचें प्राधान्य आसतलें. आमकां हांगा एक रवींद्र भवना सारकी वास्तू जी आमी जमीन एक्वायर करून ट्रान्सफर केल्ली आर्ट एंड कल्चरा कडेन, ताचें कांयच आयलें ना. सांग्यार स्विमींग पूल आमकां जाय पडटलो, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज जाय पडटल्यो. विविध भागांनी परत एक आमच्यो रस्ते आसतले, वीज आसतले, पाणी आसतले, अशे जाग्यांनी आमकां पावोवपाक जाय. जे आमचे कल्लामड्डी किंवा नेतुल्ले साळजिणी वेर्ले हे रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा ती परत एक फावटी ह्या ग्रामीण भागाक हिल स्टेशनाचेर आमकां करपाक जाय, रस्ते करपाक जाय. आमकां जी हिल स्टेशन्स आमचे कडेन आसात ती तुडव गांव आसतलो, वेर्ले गांव आसतलो, साळजिणी गांव आसतलो किंवा कर्ला आसतलो, काजूगट्टो आसतलो, आमचे गवळीवाडा आसतले, अश्यो बरे हिल टॉप स्टेशन्स करपा सारकें म्हणजे हें आसा की हातूंतल्यान एक आमी एक वेगळे तरेचे टुरिजम जे नैसर्गीक टुरिजम म्हणून आसा, नॅचरल टुरिजम किंवा हेरिटेज टुरिजम म्हणटात, इको टुरिजम म्हणटात, हे कॉन्सेप्ट घेवन हांगा आमदनी वाडोवपाची, लोकांच्या राहणीमान वाडोवपाचें, तांकां पर कॅपिटा इनकम किंवा तांचो इनकम सोर्स जनरेट जाता तसो आमचे हावज घरान भितरच रूम्स करून ते लेट आवट करपाचे अशे पद्दत, तातूंतल्यान तांकां इनकम जनरेट जातले. अश्यो साबार स्किमी आमच्या तकल्यान आसात. आमचे सांगे बस स्टँड हांगा जावपाक, सांगे भागां भितर बस स्टँड ना, बस स्टँड एक जावपाक जाय. सांग्या भागां भितर बरें मार्केट कॉम्प्लेक्स ना. आयज जे सांग्यार खुबशे आपले गाडे घालून आसात ते खंय तरी स्थलांतरीत जाल्ले आसात, तांकां परमनंट तांचो बिझनस करपा खातीर तांकां शॉप्स मेळना. आमचो विचार आसा की थंय ते करपाक जाय. म्हणजे एकूण सगळ्यो सुविधा ह्या सांगे खातीरकारां खातीर दिवपाचें म्हजें प्रयोजन आसा. गेले ते म्हज्या 5 वर्साच्या टर्मा भितर आमी सादारण ते 1,000 कोटी रुपयांची डेव्हलपमेंटल काम्स केल्ले आसा आनी ताचे बुकलेट म्हजे कडेन आसा. खुबशे जाण म्हणटात की 1,000 डेव्हलपमेंट गेलो खंय. पैशाच्या हिशोबाचें बुकलेट 150 पेजीस बुकलेट विथ फोटोज आयज आमचे कडेन आसा. म्हणून हांव कॉन्फिडंटली सांगपाक शकता की फाटल्या टर्मान इतकें काम केल्लें आनी म्हाका खबर आसा की आमचें विजन क्लियर कितें आसा. कळ्ळें न्ही. हांव इतकेंच मागता मतदारा कडेन की
सुभाष फळदेसाय गेले ते 2017 आमदार म्हणून ना आसतनाय एकय दीस आपले कार्यालय बंद दवरले ना. खंयचे 24 तास अवेलेबल आसा. तुम्ही पळोवपाक जाय की कोण अवेलेबल आसा, कोण एफिशियंट आसा, कोण कार्यक्षम आसा, कोणाक तुमचे प्रश्न आसा ताची जाणीव आसा, कोण त्या पोटतिडकीन सोडोवपा खातीर वता, कोणाक एज्युकेशन आसा, कोणाक इंटेलिजन्स आसा आनी कोण विधानसभेन तुमचे प्रश्न बरे तरेन मांडटलो आनी कोणाच्या उतराक किंमत आसा, धमक आसा किंवा कायद्याचें ज्ञान कोणाक आसा, ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवनूच तुमी तुमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करात. कोण तरी कॅन्डिडेट येता आनी पयशे मारता तोंडाचेर आनीक तुमी कॅन्डिडेट जावन पडटा, आमदार जावन पडटा, ती दुर्दशा ह्या मतदारसंघाची जावपाक जायना. सर तुम्ही जेन्ना फॉरेस्ट रायट्स केसीस बीन सांगता पळय, फाटले 5 वर्सां सरकार बीजेपीचेर आशिल्लें, सो ते कित्याक फेल पडले सरकार तुमकां दिसता काय हांगालो आमदार फेल जाला? ना, हांव कितें म्हणटा की आमदारान ही वेळोवेळ बैठको घेवच्यो असतात. जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा त्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन जे कितें तांचे सर्वे चलतात ते सर्वे खुबशे फावटी लिटिगेशन्स कशे आसता, एक दोन बेनिफिशरी मदीं आसता किंवा डिपार्टमेंटा विशीं आसता, सरकारी जमीन आसता किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑलवेज अ लेथर्जीक डिपार्टमेंट. दे नेवर वॉन्ट टू गिव आउट देर रायट्स. म्हणजे जमनी आसा त्यो कश्यो कमी करपाच्यो ही तांची पद्दत आसता. पूण हे जे प्रोडक्शन काडलेले आसा ते शेतकऱ्यांक लॉस जावपाक जायना म्हणूनच ही वाटाघाटी आमदारा सारके रिप्रेझेंटेशन थंय जाय पडटा. तांचे जे हाल आसात, तांचे जे म्हणजे प्रश्न आसात ते मांडपाची ताकद त्या आमदारां मदीं आसपाक जाय. म्हाका दिसना की ह्या आमदारान केन्नाच फॉरेस्ट रायटाच्या विशयी खंयच्याय फॉरेस्ट ऑफिसरांची आणि ग्रामस्थांची किंवा बेनिफिशरीची मिटींग लायली ना. त्यामुळे हे प्रश्न रेंगाळत आसात. ओके. आता तुमकां एक सावित्री कवळेकर आता इंडिपेंडंट रावल्या, प्लस आतांचो आमदार काँग्रेसीन गेला, तो मदीं टीएमसीनी गेल्लो, परतून टीएमसीन गेल्लो म्हणजे वचपाचो आशिल्लो तो, काँग्रेसीन रावला तो, आनी तुमी बीजेपी, फायट कोणा मदीं जातली? म्हाका फायट अशें दिसत ना. वास्तवीक पळोवपाक गेले जर जायत म्हणजे रिजल्ट वो डिक्लेअर जाल्लोच आसा. हांव म्हणजे विजयी हें घोशीत जावपाचेंच उरलेलें आसा. पयलें जर जायत तुल्यबळ असो उमेदवारच आमकां ना. ज्या मनशाचेर विश्वास दवरून जनतेन ताका 5 वर्सां आमदार म्हणून दिलो प्रसाद गांवकाराक, तो इंडिपेंडंट रावलो आनी ताचे नंतर ताजी सर्कस सगळ्यांनी पळयल्ली आसा. तो म्हणटा की माकडवडी सगळे मारतात, पूण कोणी माकडवडी मारल्यात त्यो आमकां सगळ्यांक खबर आसा. म्हणजे ह्या परिस्थिती भितर आमदार केन्नाच उपलब्ध आमच्या ह्या सगळ्या लोकां खातीर, जनते खातीर जालो ना. जनसंपर्क तुटलेलो आसा, ताचो फोनूय लागना ना. म्हणजे केन्नाच डेव्हलपमेंटल कामूय आमी पळयलें ना. सोशल सेक्युरिटी स्किम्स आसात त्यो बंद पडटात तेन्ना चालू करपा विशीं ताची कांयच ना. म्हणजे लोकांक डिस्कनेक्ट जाल्लो आमदार लोक परत स्विकारचे ना हें जाहीर आसा. दुसरी गजाल आसा सावित्री कवळेकर. सावित्री कवळेकराच्या बद्दल आमचे सगळे सामान्य जे कार्यकर्ते किंवा मतदार आसात तो हो विचार करता की सावित्री कवळेकर स्वताचें वोट ह्या मतदारसंघान भितर ना. आमी म्हणना की स्वताचें मत आमकां कायद्यान किंवा आमचो फंडामेंटल रायट आसा खंयच्याय मतदारसंघान वचपाक जाय, पूण तितके कॅलिबरूय त्या कॅन्डिडेटा मदीं आसपाक जाय. आज मतदार हो यंग मतदार आसा, तो विचारता इज सावित्री कवळेकर इज मोर कॅपेबल दॅन मी? इफ नॉट, वाय आय शूड वोट फॉर हर when she belongs to another constituency. म्हजे परस सावित्री कवळेकर ही एफिशियंट आसा, कॅपेबल आसा वा प्रत्येक मनीस आपल्या मनाकच विचारतलो. जर ती ना जर जाय जाल्यार भायलो 70 किलोमिटरा वेलो कॅन्डिडेट हाडून आमच्या माथ्यार लादपा सारकें कवरिया आमी कित्याक करुया? हो प्रश्न बेजीक आसा. सो आन्सर इज व्हेरी क्लियर. एवरी वुमन ऑर एवरी यूथ, प्रत्येक महिला आणि प्रत्येक जो युवक आसा तो हो प्रश्न स्वताक विचारता की सावित्री कवळेकराक म्हजें मत हांवें कित्या खातीर दिवप? ताजे कॅपेबिलिटीज कितें, ताजी उपलब्धता कितें, ताजी एसेसिबिलिटी कितें, ताचें एज्युकेशन कितें, ताचें ह्या मतदारसंघा भितर आशिल्लें कार्य कितें, पयलीं कितें अशें असामान्य अशें कर्तृत्व केलां म्हणून आमी आमचो आमदार म्हणून ताका निवडप. आनी निवडले नंतर अजून पर्यंत आमच्या ह्या मतदारसंघाची सादारण ते 10,000 घरां आसा, ती 1,000 घर कवर करपाक शकली ना जाल्यार फुडले ह्या टर्मान आमदार जातकच ती आमचे कडेन कशी पावतली? ह्या बेजीक प्रश्न आसा. आयज म्हजो प्रचार आसा तो हांव 100% घरां भोंवतलो आनी भोंवून जाल्लें आसा. 95% आय हॅव कवर्ड, एवरी हाऊस होल्ड आय हॅव कवर्ड. म्हणजे प्रत्येका घरा कडेन वचून विचारपूस केल्ली आसा, तांच्यो गरजो समजून घेतिल्ल्यो आसा. जर खंयचोय कॅन्डिडेट आयज प्रत्येकाच्या घरा कडेन तिका कोणा उमेदवाराक गरज आसता तेन्ना उमेदवार वचपाक शकना जर जायत, जेन्ना मतदाराक गरज आसता तेन्ना तो उमेदवार उपलब्ध कसो आसतलो? प्रश्न क्लियर आसा. ओके.
सर आणि एक इशू हा मायनिंग बेल्ट आशिल्ल्या कारणान मायनिंग बंद आसा कितलेशेच वर्सां जाली. तुम्ही तो कसो एड्रेस करतले? डेफिनेटली आय बिलोंग टू अ मायनींग म्हणजे मायनींग बेल्टांतलो हांव एक म्हणजे सफरर आसा. हांगा पर्टिक्युलरली ज्या जाग्याचेर तुमी उबे आसात ही मायन आसा. हांगा मायणां म्हणटात, मायन म्हणल्यारच मायणां. आनी हांगच्यान खुबशे मोठे रिसोर्सीस आसात. हांगचे जे लोक डिपेंडंट आशिल्ले दे हॅव गॉन थ्रू अ व्हेरी हार्ड फेस. खुबशे लोक मायनींग आयल्या नंतर भरमसाट पयसो आयलो आनी त्या वेळार ते कितें जालें आयज ते सगळे शेतां भातां लॉस जावन आसात. आनी अशा प्रसंगाचेर मायनींग प्रश्न एड्रेस करप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता की आमी आयज त्या विशीं डंप पॉलिसी म्हणून सरकाराचें आमी वेलकम करतात. डंप पॉलिसी काडले कारणान आनी एक 5 वर्सां आमकां मेळटलें. सरकार डबल इंजीन सरकार आमी म्हणटात की केंद्रान सरकार बीजेपीचें आसा, गोंयान बीजेपीचें सरकार आसा. जे कायदे सुटसुटीत करून करपाक जाय आनी हायकोर्टान किंवा सुप्रीम कोर्टान जी हाजेर मायनिंगाचेर बॅन हाडपाचे जे लिटिगेशन्स आहात, पब्लीक लिटिगेशन्स आसतलीं, ही सगळीं निकालान काडपाचें काम आमचे परीन आमी करतले. निश्चितच आमकां परत एक फावटी हांगा मायनींग सुरू जावपाक जाय आनी तें लिगली करपाक जाय. सगळे कायदे कानून पाळून करपाक जाय. त्यामुळे कोणाक कसलोच पर्यावरणाकय धोको नासतलो आनी आमच्या लायव्हलीवूडय ताजेर डिपेंड आशिल्ल्या मनशांक डिपेंडंटाकय धोको नासतलो. ओके, थँक्यू सो मच सर, तुम्ही आमकां टायम दिलो. बेस्ट ऑफ लक सर. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा सुभाष भाई तुम आगे बढ़ो, सुभाष भाई तुम आगे बढ़ो.